गोंयांत मुणकार केशी आसात कितल्यो हें ताणें सांगूंक ना. घडये तांकां खबरूय नासत. घडये तांकां हेंय खबर नासत की मुणकार केशीच पडून आसात अशें न्हय, तर मामलतदार कोर्टांनी कूळ कायद्या सकल ही केशी आसात. आनी राजकारण्यांचें एक बरें आसता, ते चड अभ्यास करपाचे कश्ट घेनात. केन्ना केन्नाय कूळ मुणकार ही दोन उतरां बरोबर वापरतात आनी कूळ मुणकार केशी म्हणटात. आतां हे दोन वेगळे कायदे, मुणकार कायदो एक कायदो, ताजे सकल कितल्योश्यो केशी आसात, आनी कूळ कायदो हो दुसरो कायदो ज्याचे सकलूय कितल्योश्यो केशी आसात. पूण ह्यो दोनूय केशी एकठांय केल्यो जाल्यार गोंयभर कितल्यो केशी पडून आसात. एक एक केस दिसपट्टी चलयली जाल्यार पासून त्या केशीक कितलो वेळ लागतलो, आनी ह्या सगळ्यो केशी जर मेकळ्यो करतले जाल्यार तांकां कितलो वेळ लागतलो, हाजें गणीत बाबूश मोसेरात हांणी मांडलां जाल्यार म्हाका खबर ना. गुन्यांव ना तांचो, शिक्षण कमी, तातूंत कायद्याचें शिक्षण तर आसचेंच ना. म्हणटकच एक केस कशी चलता, ती मुणकार कायद्या सकल आसूं वा कूळ कायद्या सकल आसूं, तातूंत साक्षीदार असले जाल्यार कितलो वेळ लागता साक्षी घेवपाक. मागीर ती केस मामलेदारान ठरयली तरी ती थंयच सोंपता काय ताजेर अपील रिव्हिजन आशिल्ल्यान ती एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलांत वता, हें बी ताका बाबड्याक कांय खबर आसचें ना. कित्याक ही गजाल आदोगादांची, वा जे बाडे कोर्टांक वतात दिसपट्टे परते परते तांची, ताका कित्याक लागलो. पूण हें अशें आसा, मुणकार कायद्या सकल केशी पडून आसात आनी कूळ कायद्या सकलूय केशी पडून आसात. कांय केशी अश्यो आसतात की जंय एके ल्हानशे ऑर्डरीचेर वयर एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनलांत वचूं येता, आनी अख्ख्या गोंयांत एक एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रायब्युनल आसा आनी थंय 2 प्रिसायडींग ऑफिसर्स आसात. बस 12 तालुक्यां खातीर 2 प्रिसायडींग ऑफिसर्स. केशी आयकून आयकून म्हणून दिसाक कितल्यो आयकतले. बरें, ती केस वयर वता, थंय दर्या सामकें म्हणजे मोठो भाग्यवान मनीस आसलो जाल्यार 6 म्हयने 8 म्हयने 1 वर्सा भितर सोंपूं येता, परत सकल येता, परत ती मामलतदार चलयता. आनी इतलेंय सगळें जातकच निमाण कडेन हायकोर्ट आसाच रीट पिटिशनाक. म्हणटकीर हें सगळें जावपाक कितलोसो वेळ वतलो हाजो अदमास करपाची गरज आसा. कारण ह्यो केशी सर्वसामान्य लोकांच्यो, ह्यो केशी कश्ट करतल्यांच्यो. तांकां तुमी कितलीं वर्सां कोर्टांत स्वप्न झरयत राव म्हूण सांगतले. म्हणटकच 6 म्हयन्या भितर हांव सोंपयतलों ही म्हत्वाकांक्षा खूब बरी, पूण तें घडून येतलें. मामलतदार खूब आसात, एका तालुक्यांत 2, 3, 4, 5, 6 पसून आसात. पूण जालां अशें की इलेक्शन आयलें मामलतदाराक लागता, सेन्सस आयलें मामलतदाराक लागता, डिझास्टर मॅनेजमेंट आयलो मामलतदाराक लागता, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम आयलो मामलतदाराक लागता. इतल्याय कडेन वचून येतकच मागीर केस चलोवपाक ताका शक्ती आनी वेळ उरता ना. आतां बाबूश मोसेरात सारक्या बुदवंत मनशान हे 6 म्हयने सांगतना हें कशें करतलो हें आमकां सांगूंक ना. हें कशें हो चमत्कार कसो घडटलो तें जर सांगिल्लें खूब बऱ्याक पडटलें आशिल्लें. नवें कोर्ट स्थापन करतलो ह्यो केशी चलोवपाक, काय मामलतदारा मदले अमके मामलतदार फकत ह्यो केशी चलयतले, त्यान दुसरें कांयच काम करचे नात अशी वेवस्था करतलो, कितें करपाचें मनांत आसा. घडये हाजेर विचार जाल्लो नासत, कारण सरकार विचार करपाक सदांच फाटीं, अविचार ते रोखडें करता. म्हणटकच हो विचार बाबूश मोसेरातान करचो अशी लोकांची इच्छा आसा. फकत घोशणा केल्यो म्हणून जायना, कारण ती मागीर कॅसिनो मिशीं केल्ली तशी घोशणा जाता, तें जावंक जायना. ती फटींगपणां जातात, तशी फटींगपणांय जावपाक जायनात.
जर लोकां खातीर खरेंच कितेंय करपाचें आसा जाल्यार तें करपाची मांडणी थारावंक जाय आनी ती मांडणी थारायतकच अदमास जो करता तो अदमास जाहीर जावपाक जाय, पयलीं घोशणा न्हय. आज घोशणा काम फाल्यां हाका अर्थ ना. काम पयलीं सुरू जावंक जाय, मागीर त्या अदमासान ती घोशणा जावपाक जाय, तेन्ना लोकांचो विश्वास बसतलो.